जेन्ना एअरलायन्स शिफ्ट जावपाक लागल्या हळूहळू जो मुद्दो सुरवातीक आयिल्लो की कॅन गव्हर्मेंट फोर्स एअरलायन कंपनीज टू ऑपरेट फ्रॉम अ पर्टिक्युलर एअरपोर्ट. डोंट यू थिंक दिस इज अ व्हेरी व्हेरी जेन्युइन क्वेश्चन? कोण म्हाका विचारता? ना ना पळय लक्षात घे, हय, जे युनियन मिनिस्ट्री, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, स्टेट गव्हर्मेंट जेन्ना उतर दिता की दोनूय एअरपोर्ट फंक्शनल उरतले, आता त्या दिकेन कन्सर्न जे आमचे ऑथॉरिटीज आसा, युनियन गव्हर्मेंट मिनिस्ट्री आसूं, स्टेट गव्हर्मेंट आसूं, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आसूं, दे आर टेकिंग स्टेप्स इन दॅट डायरेक्शन. ओके, तुम्ही शिता फुडें मीठ कित्याक खाता? ओके कॅप्टन, रिस्पॉन्ड टू वॉट यतीश सेड. आणि एक हांव तुमचे बरें येता की आमी शिता फुडें मीठ खाता का म्हणून. या कॅप्टन गो अहेड. फर्स्ट जे दोतोरान सांगला दॅट नो पॉलिटिशियन वॉज इनवॉल्ड ऑन 27 एप्रिल 2018 वी टूक अ meeting, गोंयचो आवाज took a meeting at लोया मैदान against the regional plan, and जितले पॉलिटिशियनाची प्रॉपर्टी आशिल्ल्यो विथ सर्वे नंबर आमी फ्लॅश केल्ले, and next day all the newspapers covered, if you remember, and your channel also covered. तुम्ही कितें म्हणटात की कॅप्टन तुम्ही कितें म्हणटात की मोपा एअरपोर्ट येवपाचो आसा म्हणून राजकारण्यांनी वचून थंय जमनी घेतल्यो आणि मागीर त्यो बाकीच्याक विकल्यो? आमचे कडेन सगळे डिटेल्स आसा. ओके.